पोलीस वतीर जी गोश्ट काल जाली मडगांव आमचे सालशीत ही बरी गोश्ट न्ही पूण म्हाका खंत भोगता की जे लोक उलयताले की भायले आनी हांगाचे ते कोण ते आज लोकांनी पळयल्ले आसा. तिगांयनीकूय अरेस्ट केला. आय कॉंग्रेचुलेट द एंटायर पुलीस टीम फॉर वर्किंग हार्ड एंड नेबिंग दीस पीपल. आतां हांव सोशल मिडियार पळयतालो की लोक म्हणटा हांकां जिते मारपाक जाय, हांकां हें करपाक जाय, तांकां हँग करपाक जाय. असो सिस्टम चलना. हो सिस्टम येवचो अशें म्हाका दिसता. पूण प्रॅक्टिकली हो ना. पूण एक बरी गोश्ट आनी हांव इतलेंच मागता की चार्जशीट करता ते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान अशें बरें चार्जशीट करपाक जाय. आनी लोक जे आय विटनसीस आशिल्ले त्यांनी स्वता येवन ते आय विटनस रावपाक जाय आनी दे शूड स्टँड बाय द स्टँड की हे मर्डर जो मनशांनी केला. कित्याक फाल्यां फक्त पुलिसेचेर बोट दाखोवंक जावना. इट इज द कॉपरेशन ऑफ द सोशल सोसायटी. आनी जे तेणे लोकांनी थंय पयली गोश्ट इफ दे डोंट रिमेन आय विटनसीस आनी डोंट हेल्प द पुलीस जाल्यार हे मागीर 2-3 वर्सांनी सुटूंक शकता. सो म्हाका दिसता आय अपील टू द पीपल ऑफ गोवा हू हॅव विटनस देम टू वॉलंटरी गो टू द पुलीस स्टेशन and say that I was a witness and this incident happened, this person identified, so the sentence is maximum and असले लोक हँग डेथ ऑफिशियली हँग जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तेन्ना गोंयचे सोसायटीचे मडगांवचे ते भागान जे कोण आशिल्ले त्यांनी सगळे आय विटनस दिवचे आनी पुलिसेचे हात घट करचे. कित्याक तेणी आपणाचें काम केल्लें आसा. तेणी दीस रात एक करून ते तिनूय कल्प्रेट धरलेले आसा. आनी आतां जेन्ना चार्जशीट करता तेन्ना ते सोशल एंगल जो सोसायटीचो आसा ब्लेम केलो म्हूण जायना पुलिसेक आनी गोवोरमेंटीक. तुमचो रोल तुमी करूंक पडटलो आनी पुलिसांक हांकां जे तुमी सोशल मिडियाचेर घालता हँग करचें आनी कितें करचें जाल्यार हे लोकांनी फुडें येवन जे आय विटनस एक्चुअल आशिल्ले तेणी स्टेटमेंट दिवपाक जाय सो दॅट प्रॅक्टिकली हे हँग जातले बाय द सेंटन्स ऑफ द जज. असो हो विशय हांव लोकां कडेन मागता करचो म्हणून.